First of all, I would like to oppose the proposal of having sunburn in South Goa. जे आमचे लिडरान जे आमचो लिडर ऑफ ऑपोजिशन बाब युरी आलेमांव तशेंच केपेंचो आमदार बाब एल्टन डिकोस्टा तशेंच आमचो आल्दोनीचो आमदार एडवोकेट कार्लोस फेरेर तशेंच आमचो GPCC प्रेसिडेंट बाब अमित पाटकर आनी आमचो साऊथ गोवाचो खासदार कॅप्टन मिरियातो फेर्नांडीस हांणी हाचेर विरोध केला, ओपोज केला. And as been told by Congress party team, LOP and President Amdarani, that they are going to fight tooth and nail so that this event of sunburn doesn't happen in South Goa. As we know, this is a destructive festival, which is sunburn destroying our culture. तसेच हे sunburn म्हणटा ते फकत हातूंत फकत ड्रग्स प्रॉस्टिट्यूशन हे चल्लां आनी डेथ्स बिकॉज जे हेचे पयलीं जे sunburn जाला न्हू थंय कोण न्हू तरी मरता, कसो मरता ड्रग्स घेवन. सो देर इज अ लॉट ऑफ थिंग्स डिस्ट्रक्टिव हे जे आमचे sunburn वी पीपल ऑफ साऊथ गोवा डू नॉट वॉन्ट दिस. जी आमचे जेन्ना फॉरेनर येताले जायते काल आमचे फॉरेनर साऊथ प्रिफर कित्याक करताले बिकॉज इट वॉज अ क्वायट प्लेस, क्वायट एनवायरमेंट इन साऊथ गोवा. सदांच जे ट्युरिस्ट जे येताले सावथाक येताले कित्याक आमचे सावथाक एक क्वायट पिसफूल विलेजीस आनी पिसफूल लोक सगलो हांगा कांयच आसना. पूण आतां पळयत जाल्यार वी आर द फॉरेनर्स, इवन फॉरेनर्स आर डिक्लायन, tourism have declined in South Goa because of these events which are happening in South Goa. And zaiti ata you know what is happening in Goa also, where Goa has been called a drug capital, rape capital, murder capital. तशेंच recently हांवें आयकलां जे कोट घालून जे एजंट भोंवता आमचे लॉयरांक आतां साऊथ गोवा मोस्ट प्रोमिनंट लॉयर्स दे हॅव एप्रोच देम, तांकां मेळोंक भोंवता ते सुटकेसी घेवन एक पेटिशन फायल करून PIL इन हायकोर्ट फॉर sunburn हें करपाक. सगळ्यांनी ब्लॅक घातलें कित्याक जेन्ना sunburn साऊथ गोवा सपोज येतले दॅट वील बी अ ब्लॅक डे फॉर द फ्युचर ऑफ द यूथ्स ऑफ साऊथ गोवा. कित्याक आमी पळयलां नॉर्थ गोवान कितें चलता, ड्रग्स मेनर्स, प्रॉस्टिट्यूशन इज गोइंग टू अ पीक. आणि हे दोरी sunburn ऑर्गनायज केले सावथान, स्पेशली वेन द अनएम्प्लॉयमेंट रेट इज एट द पीक, वी कॅन बी शुअर दॅट आर यूथ्स विल इंडल्ज इन सेलिंग ड्रग्स इन टू दीस फंक्शन. आतां हे sunburn या स्पेस बाउंड वेब लॅब प्रायवेट लिमिटेड तेजे सुप्रीम कोर्टात एक जजमेंट पेंडिंग आसा की हे पळय कंपनी पळय आहा ती गव्हर्मेंटाक ड्यूज पे करना. आता ही कंपनी जेन्ना गव्हर्मेंटाचे पेंडिंग ड्यूज विच इज वेरी लॅक्स पे करना जाल्यार सरकार ह्या इव्हेंटाक कशें एनकरेज करता. कोल हँडलिंग करता तेन्ना ते सरकाराक ड्यूज हँडल करना, पूण सरकार ऑल आउट वयता इन्फ्रास्ट्रक्चर बांदपाक. हिंगाय आतां जेन्ना आख्खो कल्चर जो काबार जावपाचो आसा, जो कंपनी गव्हर्मेंटाक ड्यूज पे करना परत हिंगा एनकरेज करता, पूण हें चलना कितें. सो आमी मागता गोंयच्या सरकाराक गोवा शूड नॉट बी नोन फॉर सिन सिटी, पयले कजिनो सिटी, आतां ड्रग कॅपिटल जावपाचें आसा. सो हे करचें न्हू म्हणून आमी सरकाराक मागता. आनी हे sunburn शांत जे साऊथ गोवा आसा ह्या साऊथ गोवान हाडचें न्हू म्हणून आमी सरकाराक विनंती करता. आमचे दक्षिण गोंयचो अध्यक्ष बाब स्वामी डिसिल्वान सांगले ते भाशेन it is almost likely, I should say, that sunburn in South Goa is going to happen. आणि sunburnaचेर सगळे कडेन विरोध आसता, पूण somehow नॉर्थ गोवा ते जायना म्हणटा लास्टाक जाता. बट आमी साऊथ गोवान हें sunburn जावपाक एक्सेस दिवपा नाय.
आनीक साऊथ गोवाच्या लोकां बरोबर काँग्रेस पार्टी वील ऑलवेज बी देर वील टेक द लिडरशीप इन ऑपोजिंग दीस सनबर्न. आतां इट इज alleged that this sunburn is going to be either held in Kittur. म्हणजे व्हेन्यू अजून कन्फर्म केला ना त्यांनी, बट इट इज शो इट इज इंडिकेशन आर देयर दॅट इट कुड बी इन किटॉर. आणि फाटी जेन्ना प्रधानमंत्री येयलो तेन्ना यू सीन हाव म्हणजे सभे बाबांनी सांगला द रोड्स लिडिंग टू दॅट प्लेस इज ऑलवेज व्हेरी नॅरो. आणि जो थिंगा स्थानिक लोक असतात तांकां सदांच थिंगा त्रास जाता. आणि हे सनबर्न आमकां we do not want this sunburn and we will fight for this to oppose this sunburn. आता अनेक प्रश्न आहे ना. हो कुर्तोरीचो आमदार पळय आमगेलो बाबा रिजनल तो IDCचो चेअरमॅन आहा. फाटी आमगेली ग्रामसभा जाली तेन्नाय बी ग्रामसभा पळय हो सनबर्न सावथ गोवाक म्हण आमी ओपोज केला कुर्तोरीच्या ग्रामसभा मेंबरांनी. आणि ते दिसतो अजीत आसलो तेन्ना आमी तेकडे आस्क फॉर क्लॅरिफिकेशन विच ही हॅज नॉट गिवन. आता हे सनबर्न किटोर जावपाक शकता पूण कामी कुर्तोरी वचो कित्याक आमगे कुर्तोरी एक 3 लाख जमीन आहा विच वॉज देर फॉर द लेप्रोसरी हॉस्पिटल लँड. सो हेंगेर कितें चलता तें आमकां कांय खबर ना. आनी पयलो रिपोर्टराक डायरेक्ट सांगता तूं जजी तो रिपोर्टर डायरेक्ट विचारता तुमी चोयला आसता व्हिडिओ तेगेलो प्रत्येक मातशें मती सारकें बसलां की ताका तें सनबर्न सावथ गोवा हाडपा जाय. आनीक हो आतां BJPक सपोर्ट करपी आमदार कितें करून सावथ गोवाचें निसंटण करपा जाय तें म्हाका दिसता तेका आतां ते कडेन आमी शिकपा जाय. सो वी वॉन्ट टू वॉर्न हिम फर्स्ट इन द फर्स्ट प्लेस की तुका हिंगा सनबर्न करून मेळपाना सावथ गोवा. काँग्रेस वील स्टँड बाय द पीपल ऑफ सावथ गोवा आनी सावथ गोवाचे लोक हुशार आहात. दे वील ऑल्सो वील कॉपरेट. आनीक वी वॉन्ट टू give a clear cut warning that आमकां हिंगा सावथ गोवा सनबर्न नाका. आनी IDC चेअरमॅन पळयात he has to take note of this and clarify his stand on this.